कोर्टान जाल्ल्या चोरयेंतल्या आरोप्याक अटक केल्ले खातीर तारा किरकारान पुलिशेक परबी भेटयल्या। मात जेन्ना अटक केल्लो मनीस आदवोगाद म्हण कळटकर आपल्याक लज दिसली। ताणें बार कावन्सिलाची लज काडल्या म्हण तारा किरकर उलयल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सगळ्यांत पयलीं हांव पणजे पीआयचे आनी तेज्या टिमीचे कौतुक करता। इवन तेतून डीवायएसपी आसा दिसलाय की हे 48 वरां भितर धरप आनी तोंड तेणें धाकलेलें आसलेलें कांयच कळनासतना तरी सुद्दां धरले तेका ते हेज्या प्रमाणे बरें दिसलें की रोखड्या रोखडें तेका धरलो म्हणून। सगळ्यान दुसरी गजाल एक आसा की हो आदवोगाद म्हणून जेन्ना कळ्ळें पळय लज दिसली म्हाका। हेणें न्ही बार कावन्सिलाची लज काडली। ह्या आदवोगादान खरें म्हणलें जाल्यार आदवोगाद चोरी करता म्हटल्यार ही लजेची गजाल। कोर्टान खरें म्हणलें जाल्यार सगळ्या बाबतींनी एडवोकेटांक कितें दाखयता जाल्यार तांकां कोर्टान व्हरून दाखोवपाक जाय। थंय तांकां तेंचो रूम पळय आसता, सामान सगळें दवरलेलें आसता, थंय तांकां दाखोवपाची गरज ना। ताका कित्याक लागून थंय दाखयलें म्हाका तें कळुना। बार कावन्सिलांची तेजेर आतां केस जावपाक जाय कित्याक तेणें अख्ख्या इंडिया भितर जितले हे आसा वकील आसा तेंचे लज काडून। मॅडम आता तुम्ही म्हणता की चोराक धरलो आणि हांगासरूच आता इन्व्हेस्टिगेशन सोंपली अशी तुमकां दिसता? ना ना ती सोंपली कशी जावंक शकता। पळय कितें म्हणटा न्ही एखादे पोरसूं केले न्ही त्या पोरसूक न्ही आमी वय करता आनी ती वयीच जर पोरसूं खावपाक लागले जाल्यार म्हणजे हो आदवोगाद कोर्टाच्या बाबतींत सगळे तेणे केशी बिशी ते आदवोगाद पळयतात। कितें आसा ते आर्ग्युमेंट बी करपाचें ते आदवोगादाचें काम आसता। तेजो हेणें फायदो घेवन कोणाची तरी सांगण्यान हे फायली उखलपाक जावं तो इतलो लाचार आसलेलो जाल्यार पयशे बी उखलपाक तो येयलो काय कितें ह्या सगळ्या गोष्टीचेर न्ही विचार करपाक जाय। मॅडम तुका दिसता की हांगासर कोर्टाचे कोण तरी स्टाफ इन्वॉल्व आसतले? पळय हांव कोर्टाचे स्टाफ इन्वॉल्व आसूंक शकता, आनीक कोण इन्वॉल्व आसूंक शकता, गव्हर्मेंटाचो जावं जेची कोणाची केस आसा ते इन्वॉल्व आसूंक शकता। तूं आदवोगाद मरे तुका बिंदास वचूंक मेळटा आनी अशेंच करून न्ही ह्या आदवोगादांक ते सामान पळय सगळें दवरलेलें आसता थंय तांकां डायरेक्ट वचूंक मेळटा। खुबशें सामान एक फावटी कोर्टान मेळत ना, सुरी मेळना, दाणो मेळना आनी कितें मेळना, मागीर कशें तरी ती केस ओके करपाक लागून कसलो तरी दाखोवचो पडटा। असलेय बी जाता खुबश्या गजालीक लागून। खरें म्हणजे जाल्यार तेजेर न्हू आतां स्ट्रिक्ट बार हितूनसून ताका पयलीं कायद्यानसून ताका वकील म्हणून टर्मिनेट करपाक जाय। टर्मिनेट करपाचो